आम्ही त्या दिसा एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्सान तिने सांगले की देयर वर सम पर्टिनेंट क्वेश्चन्स दॅट वर आस्क्ड द क्वेश्चन प्रश्न जे आशिल्ले पळय न्ही ते फंक्शनिंग ऑफ द आरजीच्या बद्दल आसले पोगोबिला बद्दल आसले आणि एक आम्ही कितें म्हणिल्लें की आमकां कळयलें की ड्युअल सिटीजनशिपा बद्दल म्हाका दिशिल्लें की तुकाराम बाब आणि विदेश बाब ना बाकीचे आसा ते त्या प्रश्नांचेर उतरां दितले त्या प्रश्नांचेर दे विल आन्सर दोज क्वेश्चन्स बट उलटें जालां दे हॅव स्टार्टेड लायक ऑलवेज दे हॅव मेड दीस एज एन आयडियोलॉजी ऑफ आरजी की कोणूय प्रश्न विचारता पळय न्ही तेका आयदर बंद करपाचो नाल्यार दुसरो कितें करपाचें तेज्या अगेन्स्ट एक स्मियर कॅम्पेन एक मलिशियस कॅम्पेन स्टार्ट करपाची तो असो तो तसो तो चोर तो आनी कितें ब्ला 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 बट बाब विरेशाक आनी तुकाराम बाबाक हांव एकूच सांगूंक इच्छिता की अनफॉर्च्युनेटली म्हज्या बाबतींत दिस आय कॅन से विथ सर्टन डिग्री ऑफ कन्विक्शन एंड गॅरंटी तुका कांय मेळचें ना तुमकां कांयच मेळचें ना आनी तुमी तर दोगूय जाण न्ही तुमचे जे थोडे सत्ते पे सत्ता आसा पळय ते 7 जाण आसा पळय न्ही ते कितेंय तर केलें कितें यू विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज देर इज नथिंग माय लायफ इज एज क्लियर एज वॉटर कितें कितेंय तर हाडीत न्ही आय विल तेन्ना मागीर पळय कितें तें दुसरें तुवें कितें म्हणलें बिसायड्स द पोगो बिल एंड ड्युअल सिटीजनशिप ह्या दोन गोष्टींचेर हे डॉक्युमेंट्स आसा पळय न्ही आनी तुवें आनी कितें विरेशन म्हणलें की वाय डोंट यू फायल ऑब्जेक्शन बिफोर द ईसी वाय हॅव दे रजिस्टर्ड युअर पार्टी विथ द ईसी तरी आसतना बाय द वे हें तुमचें कॉन्स्टिट्यूशन दॅट यू हॅव फायल्ड बिफोर द इलेक्शन कमिशन ओके एंड दिस इज योर कितें म्हणचें तें Revolutionary Goans as a social organization NGO म्हणून रजिस्टर केल्लें पळय अंडर 1860 एक्ट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर हें तें आज हांव ह्या दोनूय हेंचेर उलोवचो ना बिकॉज आय नीड टू डू अ लिटल बीट स्टडी आय हॅव टू गेट सम मोर डॉक्युमेंट्स एंड देन लायक तुमच्या भशेन हाफ हार्टेड विदाउट प्रॉपर स्टडी माय बाईट or my take on this will be after proper study or going after those documents which I am still to get. आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सान फक्त 2-3 गोष्टी मुद्द्याच्यो आसा एक तर तुवें कितें म्हणलें की तिकेटीक लागून तो हांगा करता कितें करता फक्त तिकेट मेळूंक ना म्हणून आनी हांवें मनोजाक म्हाका तिकेट दी म्हणून मनोजा फाटीक लागिल्लो सॅडली व्हेरी सॅड टू से मनोज इज लिविंग और तुकाराम बाग इज लिविंग इन फूल्स पॅराडायज हांवें मनोजाक केन्नाच सांगूना तुकारामाक केन्नाच सांगूना म्हाका तिकेट दी म्हणून हां एक याद दवर आनी तुकारामाक परत रिमाइंड करता आनी एकदां जेन्ना पळय सीसीपी इलेक्शन जाल्लें हांवें 4 कॅन्डिडेट घालता म्हणून सांगिल्लें आनी तुकारामान कितें सांगिल्लें घाल म्हणून आमी 2 कॅन्डिडेट्स वॉर्ड नंबर 1 एंड वॉर्ड नंबर 2 ह्या हेतून आमी फायनली घालूंक शकले आनी तेतूंतलो वॉर्ड नंबर 1 बिकॉज ऑफ आवर कोऑपरेशन ऑफकोर्स क्रेडिट गोज टू द कॅन्डिडेट ही हॅज अ हिस्ट्री ऑफ इन वॉर्ड नंबर 1 कितें बट वी ऑल्सो हेल्प हिम इन अ वे तो आरजीचो कॅन्डिडेट न्ही तो तसो कोण गेल्यार कितें in winning the seat because we withdrew our candidature आमचो कॅन्डिडेट कोण आशिल्लो ताका विथड्रॉ केलें तेन्ना म्हाका एक फोन आयिल्लो आनी तुकाराम बाब तूं तर सांगितली म्हाका हांव त्या मनशाचें नांव पब्लिकली डिस्क्लोज करता कितें म्हाका एक फोन आयिल्लो आनी हांवें भुरग्यांक सगळ्यांक सांगलां आय डोंट कीप एनीथिंग माय लायफ एज आय सेड इज क्लियर आय मेक एवरीथिंग पब्लीक एटलीस्ट अमंग्स द पीपल हू आर विथ मी म्हाका फोन आयिल्लो तूं स्टेजीर बसनाका सुरेश फुर्तार बाब नाव घेवपाक हरकत ना ताणें सांगिल्लें आय वॉन्ट यू सिटींग नेक्स्ट टू मी इन द प्रेस कॉन्फरन्स आनी हांवें म्हाका आदले दिसा हें आयलें कितें फोन आयलो तूं बसनाका वी आर कन्सिडरींग यू फॉर असेंब्ली
वी आर कन्सिडरिंग यू फॉर असेंब्ली. आनी हांवें तेन्ना फाटीं सरलो. सुरेश म्हाका तुजो सरप्रायज आसतलो. आज ताका हें कळटलें कित्याक लागून हांवें हें करूंक ना तें. बट यू आर नाव मेकिंग एन एलिगेशन सेइंग दॅट I wanted a ticket from you. I never wanted a ticket from you. I have done my work selflessly, without any expectation, believe me, neither from you Tukaram Bab or for anybody else. And परत repeat करता, तू सांग म्हाका त्या मनशाचें नाव सांगूंक काय नाका तें, हांव त्या मनशाचें नाव डिक्लेअर करता पब्लिकली. आता तो मनीस म्हणीत आता as of now I am not connected with RG in whatever in whatever manner. That would be different. This is a fact. Second, तुवें म्हाका म्हणलो सेल्फिश, तुवें म्हाका म्हणलो म्हाका कितें फोटींग. गिरेश बाबा त्या एक खंय तरी दोंगरार खंय तरी घेतला तुमी. कितें तुमचे कडेन चड ऑफिस सुद्दां ना हांगा. कितें दुसरें म्हजी लायफ कितें सांगता तुमकां. मोर ऑफ इट दे वील टेल यू. कितें I was a student leader and तुझ्या भशेन न्ही तुकाराम बाब. So for last 25 years I have a history of 25 years. तुझ्या तुकाराम बाबा भशेन न्ही 4 वर्सां फॉर पॉलिटिक्स. I never did anything for political benefit. एक टाइम आशिल्लो जी म्हज्या बरोबरची आसा पळय ती जितली बी आसा पळय they will vouch for me that my popularity was to such an extent that if I had to contest assembly elections I would at least stand second after contesting. That is what my popularity at one point in time was. But because I did not do anything for politics, एक बरे व्हडले मूवमेंट केल्ले आमी कॉलेजीन. कितें because I did not do it for politics, I went back into my own life. तुझ्या तुकाराम बाबा भशेन न्ही पॉलिटिक्स करूं ना हांवें. सो सेल्फिश म्हणच्या पयलीं न्ही चिंतून उलय. इफ यू वॉन्ट टू डिबेट, अगेन आय एम गिविंग यू अ डायरेक्ट कॉल. कम बिफोर मी on a public platform and debate on this. If you have the guts and gumption, do not only do Facebook interviews or do some scripted interviews with some individuals. If you have the guts and gumption, do a debate with me in public on whatever issues that you have raised. Don't become a Facebook CM as you are called now. Do not. Okay? हांव आतां मागता शेखर आसा म्हज्या कुशीक, उल्हास आसा, both of them are associated me for a long time. शेखराक सांग न्ही, शेखर कितें सांगूंक सोदता तो. दोन दीस पयलीं एक व्हिडिओ व्हायरल जालो. खबर आसतली, पयलो आसतली तुमी खूब जाणांनी की गिरीशान आनी ताचे जे भुरगे आसा तांणी व्हिडिओ काडला अगेन्स्ट आमचे. ते व्हिडिओर ते आमकां फक्त सेल्फिश म्हणटात. आतां सेल्फिश खबर ना सेल्फिश म्हटल्यार कितें तेका मिनींग तरी खबर आसा काय. जरी तर आमी सेल्फिश आसले जाल्यार म्हाका दिसना आमी इतले सेल्फलेसली काम करतले जाल्यार ते ऑर्गनायजेशन. आनी आमी केन्नाच चिंतूंक ना आमी कसले तरी फायद्याक लागून थंय येयला म्हणून. आमी येयल्ले आमचो गांव वाडोवपाक लागून, कितें तरी गांवाक बरें करपाक. बट कंटिन्युअसली ते आमकां सांगता आमी सेल्फिश आमी खंय तरी टिकेटीच्या आशेन येयले म्हणून. हांव सांगूंक सोदता आमच्या लोकांक तालिगांवच्या आमी टिकेटीच्या आशेन येवंक ना. आमचे जो काळजांचो मोग आसलो आमच्या गांवा खातीर, जो तालिगांव आमकां कितें तरी चेंज करपाक जाय आसलें, बरें करपाक जाय आसलें, ह्या खातीर आमी त्या ऑर्गनायजेशनाक जोडलेले. आतां जरी तर ते आमच्या कामाक सेल्फिश म्हणटा, जे आमी आमचो काम करून आमचो धंदो करून जो आमी मागीर टायम दितालो, जे आमचे डोर टू डोर करपाक बी, ते कामाक जर ते सेल्फिश म्हणटा आमकां हें काम केलें म्हणून आमी सेल्फिश जाले. जावं आमी आमचे स्वताचे बल्सांतले पयशे खर्च करून जेन्ना काम करताले ते कामाक जर ते सेल्फिश म्हणटा आनी आमी केन्नाच कोणा कडल्यान एक्सेप्टेशन कांयच धरूंक ना की बाबा आमकां हें दिया, आमकां तें दिया, आमकां हें काम करपाक तें जाय, हें जाय. केन्नाच आमी कोणा कडेन कांयच मागूंक ना. बट आमी स्वता काम केलें आनी खूब वायट दिसलें. एक सेल्फिश वर्ड तेणें आमच्या खातीर यूज केलो. हांव तिका विचारूंक सोदता सेल्फिश म्हळ्यार कितें तरी खबर आसा तुमकां? सेल्फिश म्हणटा तुमी, आमी केन्ना तुमचे कडेन कितें अपेक्षा करूंक ना. जावं आमकां हें मेळटलें म्हणून आमी येवंक नासले, कितें आमकां हें फायदो जातलो म्हणून आमी येवंक ना. ताका सेल्फिशनेस म्हणटा. आनी जशें सरान सांगलें आमी ताका केन्ना पळोवंक ना तो इतलो सेल्फिश कसो. तेणें सदांच एक लोकांच्या हिताक लागून काम केल्लें आसा आनी आमकां तो सदांच सांगतालो आपूण जें कितें करता तें लोकां खातीर करता, आपूण हांगासर आपल्याक करोडांनी पयसो करपाक लागून येवंक ना.
हे आमकां तेजे सदांच एक उतर लायक जातालें. ताका एक सोसायटीक लागून काम करपाची खूब इच्छा आसा म्हणून एक खंय तरी एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो. आमी अशें स्टार्टींग आमकां दिसतालें खंय तरी बरें जातलें म्हणून आमी जॉयन जाले. बट स्लोली जसो टायम गेलो जेन्ना आमी खंय तरी एक बरें काम करपाक लागले तांकां अशें दिसलें आमी खंय तरी वयर पावतले म्हणून. आनी तांचो जो प्लॅन आसलो आतां प्लॅन म्हटल्यार अशें म्हणूंक शकता हांव म्हाका दिसना ते इतले सिरियसली आसले कशें तालिगांव कितें तरी चेंज करपाक. आनी खरेंच तालिगांवचो सीट निवडून येवपाक ताका एक सिरियसनस नासलें कशें म्हणून तांकां अशें दिसलें आसलें तो खंय तरी तेजी एक बरी इमेज जाता खंय तरी एक बरो रिस्पेक्ट मेळटा ताका म्हणून आमकां स्लोली तांणी पयस करपाक लागले. आनी दुसरें म्हटल्यार ते म्हणटा टिकेटीक लागून टिकेट तो जर टिकेटीक लागून येयल्लो जाल्यार आयज तो आमी इंडिपेंडंट वयचे नासले सांगचें म्हटल्यार. आमी खंय तरी गोंयांत तुमकां खबर आसतली खुबश्यो पार्टी येयला खुबसो पयसोय घेवन येयला आनी टिकेटी घेवन येयला आनी ते सोदता बरे मनीस टिकेटी दिवपाक. बट तशें जर आहलें आमकां इतली आस आहली टिकेटीची न्ही आनी आमकां टिकेट जाय आहली जाल्यार आमी खंय तरी त्या पार्टयांचेर वतले आहले. आमकां पयसोय मेळटलो आहलो आनी टिकेटीय मेळटली आहली. बट आमकां खंय तरी आमचे गांवचे पडलेले आहले की लोकांनी जो आमचेर ट्रस्ट दवरलेलो खऱ्यांनीच एक ट्रस्ट दवरलो. जेन्ना आमी भायर सरलेले लोकांक मेळ्ळेले तेन्ना लोकांनी आमचेर ट्रस्ट दवरलेलो की आमी खूब कितें तरी बरें करतले म्हणून. ह्या ट्रस्टाक लागून आयज आमी इंडिपेंडंट वता कित्याक आमकां जो लोकांचो ट्रस्ट आहा तो ब्रेक करपाचो ना. कित्याक लोकांनी आमच्या भितर पळयलां कितें तरी आमी तालिगांव खातीर करूंक शकता. आनी खुबशे जाणा आमी कशें वावरता आमी कशें लोकांक पावला हेच्या पयलीं आमी खुबशे एक्टिविटीजूय केला आनी आमी सेल्फलेसली केला. आमी सेल्फीश जावन कोणाक अशें वचोंक ना की आमी त्या लोकांक हेल्प करतले आनी कितें तरी मेळटलें म्हणून. बट हें जे तेणी आमचे जो सेल्फिशनस जे सांगता पळय ते आमी सेल्फीश आनी टिकेटीक लागून येयले तेच तुमकां हांव सांगूंक सोदता. ते भुरगे जे तेंच्या वांगडा आसा तांकांय खबर आसा आमकां जेन्ना तर आमकां अशी टिकेटीची आस आहली आमकां तुमी जेन्ना विचारलें बाबा तुमी बसा तुमी कॉन्टेस्ट करा आमी तेन्ना घेतले जाले चल आमकां टिकेट मेळटा आमी या. आनी जशें पंडरीक सरान सांगलें की तो टिकेटीक लागून आशेन येवनासलो. आमी तेजें काम पळयलें की बाबा तो खंय तरी बरें काम करता आनी तो केपेबल आसा ताका ती टिकेट मेळपाक जाय. कित्याक तालिगांव जर बरें करतलो तालिगांव जर चेंज करतलो लोकां खातीर खूब कितें सिस्टम जर चेंज करतलो पॉलिसीज करतलो जाल्यार तेजो असलो मनीस जाय. आनी आमी ताका फुडें काडलें की एक टायम ताणें डिनाय सुद्दां केलें की ना आपूण बसना. ताणें खूब टायम सुद्दां घेतलो आमकां आन्सर दिवपाक बाबा पॉलिटिक्सान येवपाचें काय ना. आनी असलो मनीस जेन्ना ताका टिकेटीची आशाच ना ताका तुमी तेजेर एलिगेशन घालता तो टिकेटीक लागून येयल्लो तो सेल्फीश तो आनी कितें म्हटलें तुमी कितें तरी सेटींग केलें म्हणपाक लागलो. सेटींग कोणा कडेन केलें आमी जर सेटींग करपाचें आसलें जाल्यार खूब पयलीं करतले आहले. आमी तुमच्या वांगडा जोडून येवचे ना सेटींग करपाचें. आमी अशे भुरगे पळयले की ह्या ऑर्गनायजेशन जे आसा ताचो फायदो घेतलो आनी रियल सेटींग तांणी केलें. आमी भुरग्यांक पळयलें नरकासुरा कडेन कशी सेटींग केली जे सीएम ट्रॉफी कडेन कशें ते सेटींग करून गेले. सो आमी जर सेटींग केल्लें जाल्यार आमी खंय तरी आमकां लोक हें करतलो आसलो की आमकां खबर आहा आमी सेटींग म्हणटा तें आमच्या लायफान जर उतरूच ना कोणा कडेन तरी सेटींग करतले आनी आमी कितें तरी करतले म्हणून. आमी येयल्ले तालिगांवच्या मोगान आनी तालिगांव कितें तरी बरें करतले म्हणून आमी भायर सरला आनी फुडें करतले. आमी बॅकऑफ जावना. आमी जर सेटींग केल्लें जाल्यार आमी बॅकऑफ जातले. आमकां लोकांचो जो ट्रस्ट आहा ते ट्रस्टार आमी आयज उबे आसा आनी आमकां खबर आसा लोक आमचेर विश्वास धरता म्हणून आमी इंडिपेंडंट केला. ओके आनी एक सांगूंक अशें दिसता जेन्ना आमची एक मिटींग जाली म्हणजे कॅन्डिडेट सिलेक्शन आहलो आमचें ऑर्गनायजेशन पयलीं हांव जेन्ना आसलो थंय कॅन्डिडेट सिलेक्शन आहलें. थंय सिलेक्शनाक आमचे सगळे कॉर्डिनेटर्स आयले आनी ते मिटिंगेक मॅक्सिमम कॉर्डिनेटर जे आसा डिफरंट पार्ट ऑफ तालिगांव मॅक्सिमम कॉर्डिनेटर्स आमचे आपले तांणी सर पुंडलिकाचें नांव घेतलें. आमकां तो जाय कित्याक लोकांचो डिमांड आहलो ताका तो फुडें येवन लीड घेवचो आनी तालिगांव एक फावट कितें तरी चेंज करपाक लागलो. आनी जेन्ना ताका ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 12-13 भुरग्यांनी आमी सपोर्ट केलो की आवट ऑफ 15 जाणां आहले 12-13 जाण म्हणपाक लागले ताका तो आमकां कॅन्डिडेट जाय
आणि इतले जावन सुद्दां तर तुम्ही अशें चिंतता की आमी तो सेल्फिश आसलो टिकेटीक लागून येयलो जाल्यार आय डोंट नो तुम्ही सेल्फिश मिनींग कशें घेता ते आणि तुमकां तर तालिगांव खरेंच तर दिसतालो न्ही तेज्या बरो पॉयंट जरी तुमकां आसलो जाल्यार डेफिनेटली तुम्ही तालिगांवचो कॅन्डिडेट दिवपाचो न्ही तुमकां म्हणजे अशें तुमी दाखयले तुमीच प्रूफ केला की तेज्या बरो आनी कॅन्डिडेट तालिगांव ऑपोजिशन आसूंक शकना कित्याक तेणें जे वावर केला तो जसो लोकांक वांगडा कनेक्ट आसा लोकांक फाटीं तो झगडटा तो केपेबल आसा म्हणून तालिगांव आनी कोणूच असो तुमचे कडेन ना जालो की बाबा तेज्या शिवाय आनी कोणाक तरी आमी टिकेट दितले म्हणून तुम्ही खंय तरी लोकांक तुम्ही एक डावटान घातले की तालिगांव वॉज रियली म्हणजे एक हें आसलें जिखपाक सोदताले तुमी तालिगांव काय फक्त बेश्टे एक क्रिएट केलेली तुमी तालिगांव कॅन्डिडेट घालतले म्हणून तुम्ही खंय तरी दुसऱ्याच मनशाक हाडून तालिगांव दिला जो लोक केन्नाच सपोर्ट करचे ना कित्याक लोकांक आपलो मनीस जो आसता आपलो गांवचो भुरगो जो आसता जे आपल्या वांगडा आसतलो आनी केन्नाय तेची दारां ओपन आसतली माझे नाव उल्हास नावेकर आयज तर तालिगांव सांबाळूंक शकता जरी जाल्यार तो फक्त एकटो मनीस तो जावन आसा एडवोकेट पुंडलीक रायकर आनी तेच्या फाटल्यान फूल तालिगांवकार आसा ओके सेकंडली आयज जायते जाण सोशल मिडियाचेर उलयता व्हिडिओ काडटा भायर रावन काडटा जावं गोंयांत रावन काडटा हांव तिंगाय सांगूंक सोदतां तुमकां तर तालिगांवचें कांय खबर ना प्लीज व्हिडिओ काडिनाका बेश्टे पब्लिसिटी दिनाका तुकारामा तुमकां तर सेकंड एका मनशान क्वेश्चन केलो 14 वर्सां तूं तालिगांव करता जाल्यार कांय कित्याक जावना काय म्हणून हांव त्या मनशाक विचारूंक सोदतां 14 वर्सां तेंचे पळय काम केलां न्हू तालिगांव खातीर तेन्ना जर तो पॉलिटिक्सान येयल्लो देंवलो जाल्यार आयज तो MLA म्हण आसतलो लागलो तेन्ना तो MLA नासलो एक सोशल वर्कर म्हणून काम करतालो तें जालें सेकंडली जे व्हिडिओ काडून सांगता तेंच्यांनी आयज सुद्दां तालिगांव खातीर कितें केलां तें पयलीं सांगचें एक सादी ग्राम सभा तुमकां एटेंड जाली ना आनी तुमी तालिगांवचें कितें उदरगत करता तें कळना आनी तालिगांव सांबाळटले जाल्यार आमकां तालिगांवकार जाय भायल्या गांवचे आमकां हाडून तालिगांव सांबाळपाचें आनी म्हाका जाल्यार दिसना तालिगांवचे भायले लोक सांबाळटले म्हणून सो हांव तालिगांवकारांक सांगूंक सोदतां तालिगांव सांबाळटलो जाल्यार बाब एडवोकेट पुंडलीक रायकर ताका तुमचो सपोर्ट करचो इतलेंच थँक्यू सो आज तुकारामान आज परत एक हें घातलां आनी जस्ट एड्रेस कोणे तरी म्हाका धाडला की पागता कितें हांवें पळोवंक नाशिल्लो इतलो वेळ तुकारामान घातलां की तालिगांव एडवोकेट डीड सेटिंग विथ बाबूश टू स्प्लिट वोट्स बिवेर हांव कितें तुकाराम सांगूंक सोदतां हे फेसबुकाचेर बी कित्याक घालता रे बाबा तुका तर खबर तरी आसा जितले पळय तुका पळय फेसबुकाचेर फॉलो करता पळय न्ही तेणे तुवें फेसबुक इमेज केल्या तयार आय फील सॉरी फॉर आरजी जे आरजी ऑर्गनायझेशन आज तयार जाला पळय न्ही जो आरजी लोकांचो फेथ जो तयार जाला पळय न्ही जो गोंयकारांचो फेथ तयार जाला FAITH फेथ विश्वास कितें तेजो तूं मिसयूज करता तेजो तूं प्रत्यक्षान स्वताक यूज करता हें घालप म्हणजे कितें दाखयता तूं कितें प्रूफ आसा तुजे कडेन कितें हांवें सेटिंग केलां म्हणून आनी तूं तशेंच घालता मरे नांव घेवन सांग मरे बाबा तूं एकट्याचें नांव घेतलें दुसऱ्याचें नांव घे मरे इतली गाड्स ना तुजे कडेन आनी उजो कितें करता तर तूं जाल्यार हांव सगळें नांव घेवन सांगता मरे तुका आनी तूं ते विरेशाक कित्याक धाडटा तूं यो मरे स्वता तूं यो आनी उलय मरे सगळें स्वता तूं ते बाबडे विरेशाक धड कळना मरे कितें हांवें पळयलां मरे तुमचें कितें आसा तें सांगचें पडटा म्हाका आतां योर लेवल ऑफ अंडरस्टँडिंग इज सो पुअर फॉरगेट अबाउट द लॉ जस्ट अ सिंपल स्क्रिप्ट इफ इट इज गिवन टू यू सादें ठीक जाल्यार लिडरशीप आय एम टॉकिंग अबाउट विरेश आनी तुकाराम जो आसा पळय सत्ते पे सत्ता आनी सत्ते पे सत्ता म्हणजे कितें तें मुवी आशिल्लें म्हणजे 7 जाण सत्तेर वचपाक हो सगळो भूलभुलैया चालू आसा कितें तूं तुवें फाटल्यान उलयता पळय न्ही फेसबूक पेजीर पळय न्ही म्हाका ब्लॉक कित्याक केला तर तुवें पेजीर म्हाका ब्लॉक कित्याक केला म्हजे अगेन्स्ट बरयता मरे तूं म्हाका ब्लॉक कित्याक केला
नाल्यार तुका आनी एक सांगता, गेल्ल्या म्हज्या फ्रेंडांनी खूब फोन केलो म्हाका, सपोर्टिंग मी, ऑल्सो कॉशनिंग मी अगेन्स्ट यू. कितें म्हणून की तूं बाबा पळय ही इज व्हेरी मेलिशियस एंड इंडीड यू आर मेलिशियस. म्हणजे एक व्हेरी पुअर कॅम्पेन तुवें स्टार्ट केलें म्हजे अगेन्स्ट आतां. म्हाका तेजो भंय ना. आय एम नॉट वरीड अबाउट दॅट. इफ आय वॉज नॉट इन पॉलिटिक्स or if I was not to become a politician, let me be very frank, I would have not even bothered what you are saying. हांव कांयच रिप्लाय करचो नाशिल्लो, because it does not matter to me in my personal life. But because you are now trying to change the narrative, एक perception to build up करूंक सोदता म्हज्या अगेन्स्ट, नेगेटिव्ह परसेप्शन, त्या नेगेटिव्ह परसेप्शनाक उत्तर दिवपाक जाय म्हणून हांव आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. सो लोकांक खरें तें कितें कळपाक जाय, कित्याक तुजो चडसो सपोर्ट बेस आसा पळय न्ही तो युकेन आसा. कित्याक तो खरेंच गोंया खातीर वावुरता लोक तो, आनी हांव खरेंच मानता तांकां. हे 4 जाण कोण आयल्या पळय गोंया हांगा न्ही, ताळगांवचे आयल्या पळय न्ही, विचार तांकां ते तुमच्या बरोबर आसा काय म्हणून. हांगा आयल्या बरोबर एका दिसान ते म्हजे बरोबर आयल्या, ओन्ली 1 डे. इमॅजिन इफ सपोज युकेचो लोक हांगा येत जाल्यार, ताळगांवचो हांगा येत जाल्यार, इफ दे जस्ट इंटरॅक्ट विथ मी, कितें जातलें तुजें तें बाबा? त्यो चिंतलां तेजें? चिंत आनी पळय. सो हे पोस्ट घालता पळय न्ही तूं, आसा तुजें दम, फेस टू फेस यो. हांव तुका भिना आनी कोणाक भिना, म्हजें लायफ सारकें क्लीन आसा. सो एक याद दवर, मुद्द्याचेर उलोवया, पर्सनल जावचें न्ही. तुका जर पर्सनल जावपाक जाय, तुका सांगता हांव कितें तें. तुवें सानाद्री कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणे तरी तुमच्या मनशांनी 6 लाख घेवन गेल्या एका मनशा कडल्यान कॅश. ओके, म्हाका फक्त इन्फॉर्मेशन कळा, whether it is right or wrong, and whether if you have taken that money, if somebody from the organization has taken that money, whether you have accounted it. As a member of the आशिल्ले आमी आरशी म्हणून बरोबर, it is my duty to ask. It is my duty to ask. 14 कोण तो हेजेर कळटलो. आता तुका कळना आसता ते दोग मनीस कोण ते, आनी तो जर मनीस प्रेस कॉन्फरन्स आयकता आज हे, जाल्यार तेकाय कळटले सानाद्री कॉन्स्टिट्युएन्सी तो कोण तो, तुज्या पॉलिटिकल पार्टीन ना तो. ही बिलोंग्स टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी. दॅट मच आय कॅन टेल यू. सो देयरफॉर हे पळय आसा 14 स्मियर कॅम्पेन तूं स्टार्ट करता पळय न्ही, ती सगळी दुसऱ्या कडेन सक्सीड जातली, ती म्हजे कडेन सक्सीड जावची ना, म्हाजे कडेन सक्सीड जावची ना. आमी मुद्द्याचेर उलोवया. म्हाका ताळगांवान कितें तरी बरें करपाक जाय, आनी हे कदाचित धरनाका की हांव अगेन्स्ट आरजी म्हणून or against RG members of party. If at all I am speaking, believe me, I am speaking something that is exposing Tukaram. That's all. Tukaram हो आसा पळय न्ही, हो बेनकाब करपाचो आमचो सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आनी हो येतले, हेच्या फुडें आनी येतले, स्टेप बाय स्टेप तुमकां कितें आतां कळटलें, कित्याक सगळें बरोबर इट इज नॉट पॉसिबल. हे डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय न्ही, ह्या डॉक्युमेंट्साची डिटेल घेतले की, especially to answer Viresh, why the party was registered, why did you not file objection? I would have never filed any objection, because I still believe Goaikar जे आसा पळय न्ही, yes, we need protection. आणि एकूच मिनिट घेता, why do we need protection? तुकारामा भशेन न्ही, passion break up करून. Everybody who is coming into Goa is coming into Goa because Goa is beautiful. We have scenic beauty, beaches all across Goa, scenery बरी आसा, सगळें बरें आसा. आनी हे म्हज्या मॅनिफेस्टोन तूं पळयलो. आतां तूं घालूंक शकता तें, बिकॉज म्हाका माय मॅनिफेस्टो इज ओपन. तूं घे, हांव घे, एकूच जालें. कित्याक म्हाका गोंयचें बरें जाता, ताळगांवचें बरें जाता, कोणूय करूं मागीर तें. म्हाका आय हॅव नो प्रॉब्लम. कितें कॅरींग कॅपॅसिटी म्हूण केन्ना तुमी आयकलां तुकारामान? विरेशान तरी आयकलां कॅरींग कॅपॅसिटी कितें म्हणटा ती? स्टडी कर मातशी. We need to fix a carrying capacity, a defined carrying capacity for Goa. How many people can be allowed to stay in this part of India? How many? कितले ते? Per square kilometer? Per square kilometer, how many people can be allowed? So that इतले लोक येवन सुद्धा भायले कोण येता पळय ते आमी तांकां बंद करूंक शकना. तुकाराम तूंय करूंक शकना, विरेशूय करूंक शकना, आनी कोणूच करूंक शकना. कितें आनी हांव सांगतो न्हू, हेका लागून तुमी कशे पळय गोंयच्या लोकांक भूल भुलैया केल्या पळय गोंयच्या लोकांची पळय न्ही, ती लेटर
सो ही कॅरिंग कॅपॅसिटी आसा पळय ती फिक्स करपाक जाय. अजून ती कॅरिंग कॅपॅसिटी आमी फिक्स करूंक ना आनी म्हणून तर आमकां कितें जाता असोसिएटेड विथ कॅरिंग कॅपॅसिटी इज द प्लॅनिंग and associated with planning is all development that is taking place. So ह्यो तीन गोष्टी तर आमी बरोबर दवरीत जाल्यार कोण गोंय येता ताचो प्रॉब्लेम ना पूण गोंयांत येवन कितें करता ताचो प्रॉब्लेम आसा. And to that extent I believe that illegal migrants, I am not supporting any illegal migrants, but I am telling you one more thing which you will see it in my manifesto which couple of people are working on. खूपशे लोक काम करता हेचेर. म्हाका आज इनपुट्स एका सिनियर जर्नलिस्टा कडल्यान आयल्या तुजो मॅनिफेस्टो हें कर म्हणून. That is what I am saying, all inclusive. So therefore what I am saying is लोक आयले, what to do, how to do is important. तुझ्या भशेन न्ही रे बाबा तुकाराम बाब, तुझ्या भशेन न्ही तें स्टेजीर सोडून फुर 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 करून लोकांक गाळी घातल्यो, लोकांच्या अगेन्स्ट उलयले आनी मुद्दो जो पळय आसा पळय खंय तरी लिपोवन दवरलो पोगो बील मुद्दो मेन मुद्दो जेचेर तुमी म्हणटा की आज हें आसा तें तूं रेडी ना आयकपाक, म्हजें रेडी ना तूं आयकपाक आनी कोणाचें तूं रेडी ना आयकपाक आनी तेका लागून तुवें हें सगळें केलां. बट फॉर नाव ओन्ली दीस मच फुडल्या प्रेस कॉन्फरन्सीक जातले पळय न्ही मे बी इन अ कपल ऑफ डेज तेका डिटेल्ड हांव सांगतलो कसो तूं हाव यू आर फॉलोइंग गोवन्स. ओके. सेकंड तुका जर दिसता हांव कितें उलयता तेतून सत्य ना आनी तथ्य ना कितें देर इज नो सबस्टन्स इन वॉट आय एम सेइंग देन please put the Pogo bill out in the public domain and then we'll see. जे म्हजे कडेन आसा पळय न्ही आज एकट्या कोणाक तरी धाडला हांवें टू वेट इट दॅट मीन्स टू गेट हिज कमेंट्स कॉम्बा आपल्याक दॅट आय हॅव सेंड द बिल फॉर हिज कमेंट्स कितें वी विल सी इट इन कमिंग डेज हाव एंड वील एक्सपोज यू तुकाराम बाब कंप्लीटली. तूं आनी तुका म्हाका काल एक कॉल आयलो हें तुका सांगता तुज्या अगेन्स्ट उलय नाका म्हणून आमी कित्याक रे ना तुज्या अगेन्स्ट उलय नाका. दूसरा फोन आयलो पोगो बिलाच्या अगेन्स्ट उलयना म्हणजे कित्याक हांवें पोगो बिलाच्या अगेन्स्ट उलयना. आय एम फॉर पोगो बिल. I have no problem with the Pogo bill. What I said in the previous press conference is that it has to be scaled down. जे तरेन ते ड्राफ्ट केला पळय न्ही it is bound to fail. It has to be scaled down and brought it to the constitutional level. Then it is okay. जे तरेन पे करता न्ही आनी जे लोक भायर आसा पळय तांकां समजपाक जाय बेटे हें करून see me being a lawyer I cannot say anything which is not possible within the domain of law. If I am saying something and I am willing to debate, I said I am willing to debate with Tukaram or with the senior lawyer. पण असा पळय न्ही तो जो कोण म्हणटा आपण हेजेर म्हणला पळय कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून तेजे कडेन सुद्दां डिबेट करपाक हांव रेडी आसा ऑन अ पब्लीक प्लॅटफॉर्म. कितें की हें बील कितें आसा तें हांव अगेन्स्ट ना गोंयकारांक आसा ताळगांवकारांक आसा बट ओनली थिंग इज दॅट आय एम मोर रियलिस्टीक I am more rational than तुकाराम बाब. तुकाराम बाब जो आसा पळय फक्त लोकांचे वायट उलयता स्टेजीर वचून फक्त कितें म्हणटा ते कोणाक तरी कितें गाळी घालतलो कोणाक बडवा म्हणटलो कोणाक लाचार म्हणटलो आनी कितें म्हणटलो आमी आमकां पळोवपाक जाय आमी कितें आसा तें कितें इतलें सांगून हें वायंड अप करता. देव बरें करूं. थँक्यू. ओके क्वेश्चन पोगो बिला बद्दल विचार नाका. पोगो बिल आय विल टेक इट अप सेपरेटली. पोगो बिला बद्दल काय नाका. तुम्ही आता इलेक्शनाक रावता तुमच्या अगेन्स्ट बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टीज आसा बीजेपी आसा मावूस मनसे आसा आरजी आसा पूण मेन अशें तुमी टार्गेट करता म्हणटा ते रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर तुमी उलयता. बाकीच्या कंटेस्टंटांकूच सोडटा काय कंसिडर करना तुमी ताका तुमच्या वांगडा? ओके ताका ऐड करता. येस फाइट बिटवीन आरजी और तीन बाकीचे पळय कशें आसा इन द कमिंग डेज सगळें क्लियर जातलें कितें आसा तें. आजून नोटिफिकेशन येयना. नोटिफिकेशन आयल्या उपरांत क्लियर जातलें हू इज देयर इन द फ्रे. रायट नाव वी डू नॉट नो. अजून ओपन जावना दुसरे पार्टीतले कोण आसतले ते. डिपेंडिंग ऑन द कॅन्डिडेट यू हॅव टू सी. इट इज नॉट अ बॅटल बिटवीन पार्टीज or associations. It's a battle between individuals basically. So आता कोण आयला भायर फक्त हांव आसा भायर दुसरो कॅन्डिडेट आसा भायर. Of course BJPचो कॅन्डिडेट we do not know still who is going to be the candidate. So speaking on something which is figment we cannot
दुसरें काँग्रेसचो कॅन्डिडेट अजून जातलो काय ना आमकां अजून खबर ना. डिक्लेअर केला बट आय टेल यू वन मोर थिंग. जो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसा पळय ते आज तुका सांगता तो बाबुशान बसयला. काँग्रेसचो कॅन्डिडेट तो बाबुशान बसयला. ओके आणि हेजेर मागीर फुडें आय एम सपोज टू बी डिलिंग विथ हिम ऑल्सो. काँग्रेसचो कॅन्डिडेट कांयच करचो ना सद्या कॅम्पेन तेजी लो आसा. जेन अप टू द टिकेट तेजी कॅम्पेन सारकी वॉसिफरस आसली सारकी जोरान चलिल्ली. तेजी कॅम्पेन आनी पणजेची कॅम्पेन दोनूय कॅन्डिडेटाची. पणजेचो कॅन्डिडेट तर अजिबात कांयच करना नथिंग. सो देयरफॉर लेट थिंग्स बी क्लियर. Once things are clear, when they file a nomination, I will give my appropriate reply or I will address the issue and the candidates accordingly. Now coming to this part where why you are targeting only RG. I am not targeting RG. And I wouldn't want to target RG also. But election am कशें आसता एक perception आसता. See, my life has been clear as anything else. I have never hidden anything because I never wanted to hide anything except a few 5% I said personal. I don't disclose to anybody. But 95% is open and clear. I have nothing to hide. But as he has Allah, जेन्ना तुका हांव एक पर्टिनेंट आतां न्ही पळय रिगार्डिंग पोगो हांवें पयलीं पासून विचारला तुका रामा कितें पयलीं विचारिल्लें. पूण जेन्ना आतां विचारिल्लें पळय तेन्ना यू बिकेम पर्सनल. यू हॅव बिकम पर्सनल. यू आर कॉलिंग मी मॅड. You are calling me selfish. You are calling me 14 on your page, and then you are blocking me. I get samajpachi. So, if at all I am addressing only those specific issues, आणि पोगो बद्दल आसा पळय न्ही त्या पोगो बिला बद्दल हांव कित्याक उलयतां. म्हाका दिसता की गोंयकारांक फटोवपाचें ना. गोंयकार जो आसा पळय जो इजिली बिलीव करता पळय न्ही असल्या मनशांक ताका फटोवपाचो ना. I don't want the Goans to be fooled by a person like Tukaram. So, तेकाच लागून I am addressing this. And हे तर काय नाशिल्लें न्ही. Where is there anything against RG? There is nothing against RG. RG members जे आसा पळय न्ही they are the best of people. I know personally because at one point in time you were all RG न्ही. I know people from Margaon. There are so many RG people who are still in touch with me, who still sends me these messages. हे कोण धाडला पळय RG member. ही मेसेज आता तुमका वाचल्या पळय तुकारामाचे हांवें ती मेंबर ही इज अ मेंबर ऑफ द आरजी. हे पळय म्हणून कितें बरयलें तें प्लीज एड्रेस दीस. सांग्या yes. So from Sangye, from Maksa, okay, from Kortali, from Kepen, people are in touch. So it's not that I am against RG. Please don't take that I am against RG. Now RG च्या against ना. पण तुकाराम जो आसा पळय न्ही is a very bad thing for RG. Yeah, I don't believe करचो ना, but in the coming days करतलो. Yeah, I am pretty sure. And again, one more thing, I am not against Tukaram also, but against what he is doing to RG. He is damaging RG. And आम्ही फुडें हेजेरूय उलोवया की कशी ताणें सिस्टमॅटिकली करियर्स काबार केल्या वयर येवपाक. सांग्याचो एकटो भुरगो 60,000 जोडटालो दादलो तो भुरगीं आसा बायल भुरगीं आसा ताका जॉब सोड म्हणून सांगलो तेणें. जॉब सोड म्हणून सांगलो तेका कॅन्डिडेट म्हणून सांगलो तेका तेन्ना आयलो तो बरोबर आनी कॅन्डिडेट आतां बोलतोच जालो. तुमकां आपणें कितें करचें. म्हापशेचो एकलो भुरगो तेका यूज केलो सारको लेफ्ट रायट एंड सेंटर. तेणें जेन्ना आपलें कितें तरी स्टार्ट केलें बिझनस बंद कर म्हणपाक लागलो. कित्याक आपणें कितें केलां तेज्या अगेन्स्ट जाता. हांव कितें म्हणटा तूं केलां मरे तूं कर तुज्या वाटेन कितें तें सांगना बंद कर म्हणपाक लागलो. आरजीन आसा तें उपकारचें ना. म्हाका स्वता कोणसाचें हांवें 21st जे फेस्टिवलाक विश करपाक लोकांक घातिल्लें बंद कर म्हणपाक लागलो. विश करपाची गरज ना कोणाक. आपण दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी घालना हे माणसाचें तें दुसरे कडेन जायना हें फक्त ताळगांवांत जाता. हांवें विश केल्यार कितें. सो दीस इज द अप्रोच ऑफ दीस पर्सन कॉल्ड तुकाराम. हे सगळ्यांक काबार करून जो वयर सरला पळय न्ही ती आमी एक्सपोज करपाचे प्रयत्न करपाक एंड नॉट इवन एक्सपोज जस्ट टू ब्रिंग इट बिफोर द पीपल ऑफ तालिगांव एंड गोवा. How did they manage to register the party? With this Pogo bill? With that? Pogo bill is not connected with the registration. They didn't declare it. Pogo bill is not connected with the registration. That's what I can say as of now. Pogo bill is not connected with the registration, and you will be surprised
That's what I'm saying. That's what I'm saying. You will be surprised to know that how they have been able to fool the people of Goa. Pogo bill is absolutely, there is not even, if I can say prima facie now, there is not even a mention of person of Goan origin in that constitution. It is not there. If I have read it correctly. More of it when I actually give a detailed response to it. Person of Goan origin is found in the document registered with the district register, but it does not find a mention, even a mention in the constitution submitted to the ECI. So it is not there, absolutely. More of it, as I am saying, because I wouldn't want to be wrong, I want to be politically and legally correct. Okay, I will give a detailed statement. Then we see some of the documents I am yet to get. They are maybe today, tomorrow they will be released or dispatched. Then I will speak. But the discrepancy is there. The discrepancy isn't it for anyone to see? Discrepancy Pogo is not declared. The election commission points it out to them at the district level. It is there. It is not there. So there is a no, Pogo bill is not even only at, I think clause 5 of here this thing. Clause 5. I think 5.1. I think. I mean, how do they get it registered then? Because that is the key hallmark of the party. No, I just tell you. Election commission is culpable, no? No, you cannot, because there the document is clear. See, I'll tell you what is there at 5.1.1. Founder members, all those founder members who work to found this society and person of Goan origin, before registration and paid the sum of rupees 500 lump sum to the permanent. So, barring this, there is not even the definition of person of Goan origin here. There is not even a definition of who is person of Goan origin here. Where is there? Aims and objects, bylaws, where is, in the definition part, I'll read out the definition. In these rules and regulations, unless the context otherwise requires or permits, expression defined in the Society, the Registration Act of 1860, with any statutory modification thereof, for the time being in force, shall bear the same meaning as defined therein. Further, in these rules and regulations, the special words and expressions used shall have the respective meaning as given hereunder. It's not. It's fraudulent. The registry. In this registration, in the definition, you should have had who is the person of Goan origin. Who is the person of Goan origin? Then you should have defined all the terms which you are introducing. It is not that. So therefore, I am saying it calls for a greater debate. Not only because of anything. See, गोंयकारां खातीर काम करपाक म्हाकाय बरें दिसता आनी Korea and whether RG or not, I am there for the last 25 years. If I take a brief period out when I decided to remain in oblivion for various reasons known to me because of my teaching or whatever it is, preoccupation, you can blame it on me. I have no problem, but I remained away. Apart from that, I know much more than what Tukaram knows. Tukaram may be doing some 4.5 years, but I know much more of Goan than Tukaram does. Who's this Tukaram? Tukaram Parab is actually the real name of Manoj Parab. Oh, I see. It is the real name of Manoj Parab. There is nobody, because I'll tell you one more thing. In this document, there is Tukaram Parab. In this document, there is Tukaram Parab, but there is no Manoj Parab at all. Manoj Parab does not figure anywhere. So therefore, the Tukaram Parab should be. And कित्याक हांव उलयता सांगता तुकाराम बाब तुका तें बी सांगता. I would have not done it that way. तुवें successive सांगलें की 14 advocate, 14. Why should I be 14 now? Why should I lie now? Even with your name, I should speak the truth, which I always do. So I'm speaking the truth. Your name is Tukaram, and you did not disclose it until that Malcolm Pereira. Until Malcolm Pereira found out. If I get in touch with him, probably I can get more documents about you. But he himself doesn't qualify according to the Pogo, no? He doesn't qualify as a They say that. But I wouldn't want to go because I'm still not sure whether it's from Kolhapur or whether it's from Goa. But one thing I can tell you for sure, that the certificate, his father's certificate which he has shown, born in 1950, actually that is in English. That ought to have been in Portuguese, a pure what you call.
Theor असता पण पोर्चुगीज असता. आता तू इंग्लिश टाको मागे because if I take my father's certificate now I will get it in English. That is certain. But there is a theor of people who were born before 1961. My landlord who is there presently, he is born in 1962. His theor is there. 1962 theor is there in Portuguese. That means तुझ्या बाबाची theor definitely असते. दाखवपाक जाय लोकांक. Let's not 40 उलोवपाची ना तुका लोकांक. कोणाकडे 40 उलोवचे न्ही. Because तू गोंयकाराकडे उलोवचे न्ही, हांवें गोंयकाराकडे 40 उलोवपाचे ना. Let's be truthful to Goans because Goans are a very beautiful set of people. Okay? And I feel proud to be a Goan. And you should also, if you are a Goan, you should also be proud of being a Goan and speak everything truthful to the Goans. Marathi येते उडे. Thank you. Thank you.